ह्या फावट मुस्लिम मायनॉरिटींक गोंयांत एक तरी बीजेपीचो सीट जायच म्हणून गोंयच्या हज कमिटीन नेट लायला. कमिटी शेख जिनाक प्रोजेक्ट करता. तांकां खंय नावेली तिकेट जाय. गोंयांत हज हाऊस आनी दाबोळे एअरपोर्टार खंय तांकां नमाज रूम जाय. तांच्या आमदारान खंय त्यो मागण्यो तडीक लावपाच्यो. हज कमिटी ऑफ गोवा जिनाक फ्रॉम नावेली बीजेपीची तिकेट मागता. हेजे कारण म्हणजे हे फॉर लास्ट टाइम जो हज डिपार्चर प्रोग्राम बी जालो, मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम अंडर जिनाच्या हितून जाल्लो आसा. त्या खातीर ताका सेंट्रलाकूय रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा. ही हज कमिटी ऑफ इंडियाज वायस चेअरमॅन. आनी सेकंड सांगपाचें म्हणजे जिना असो एकूच बीजेपीचो एलिजिबल कॅन्डिडेट आहा फ्रॉम गोवा ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या हितूनसून एकूच तो एलिजिबल कॅन्डिडेट जाता. सो आमी मागता की बीजेपीची तिकेट ही जिनाक मेळची फ्रॉम नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. जिना सोडून कोणूच दिसना. बीजेपीचो बीजेपीचो बीजेपी करतात. आमी फक्त आमी सगळे कार्यकर्ते बीजेपीचे. पूण आमी सांगता की मायनॉरिटीक एक तिकेट दिवची. मायनॉरिटी मुस्लीम तो दिना आनी पार्टी सांगता तशें करपा पडलें. तशें काय आसना न्ही. आमी आमगे प्रयत्न आसतलो. कारण कितें की दुसरी पळय पार्टी आसा ती एक मायनॉरिटी मुस्लिम्सांक घालतली. आनी आतां तो एज अ चेअरमॅन गोंयांत खुबूच बरें काम करपाक लागलो. हजाचें खूब इम्प्रुवमेंट जालो. लोकूय बरे भशेन वचून येयला. लोक तेगे तारीफ करता. लोक आपूण जावन फोन करून प्रेस करतात. जिनान खूब बरें केलें. जिनागे कमिटीन जे मेंबर आसा तेणेंय बरें काम केलें की हज हाऊस करपाचें. गोंयांत हज हाऊस करपा लागून तेणें दिल्ली मिटींग घेतला. हाय लेवलाचेर तेगे मिटींग चालू आसा. सो मोस्ट प्रोबेबली सगळें जाल्लें आसा. कडेन हज हाऊस हे इलेक्शनाक पयलीं कडेन जावपाक शकता अशें तेणें आश्वासन दिलां. आनी प्लस हे फाटी सीएमा कडेन आमचे नरेंद्र सावयकर MP कडेन उलयला तेणें की एअरपोर्टाचेर एक नमाज रूम करचो मुस्लिम्सां लागून. जे कोण मुस्लिम्स येता वयता तांकां नमाजा टायमाचेर नमाज करपाक मेळना म्हूण हेणें जिनान आमच्या चेअरमॅनान प्रेयर रूम एक डिमांड केला. ते कडेन CM एग्री जालो. FC गोवाचो कोच म्हणून जितले आसात तितले बेस्ट दिवपाचो यत्न केलो म्हूण हेड कोच झिको मिडिया कडेन उलयलो. झिकोन FC गोवाच्या फॅन्साची तोखणाय केली आनी आभार मानले. हे ISL सिजनांत रेफ्रींची डिसिजनां म्हारग पडलीं अशेंय झिकोक दिसता. FC गोवान आपणे निमणे लीग मॅची चेन्नईन FCक 5-8 गोलांनी मारले उपरांत झिको मिडिया कडेन उलयलो. It reserves this kind of experience for us, this kind of emotions. But again, I'm going to tell you, I want to thank you, all the fans that came today here to support us. Always I say that this is very important for us, this connection with the fans. All the time I tell it to the players in the interval, the second half. I talk to them again, saying you have to respect these people that are here. So we play for them, and I'm very happy and very thankful for them. Mais uma vez fica uma lição. The football just finished when the referee do the last whistle, because doesn't matter the result. We cannot play disorganized. We can have a chance for that, because in the end of the game is the time that the players are more tired. They're more their mind is like fading and all. So if you keep your cool and you play organized, the picture can come anytime, and it happened today. E agora a gente vê como é que aqueles pontos que a gente foi prejudicado fazem falta. And now we see how the points that we missed and we were let down in the past is missing for us now. So I don't have any proposal for other team. What I have is tomorrow I have a meeting with the owner and the president of the club. So we're going to see it, and we're going to pass the reports of what we had, our assessment of the season, and we're going to see what we have ahead of us, the future for the next years. So we need to sit and talk, because the ISL will have a new season, maybe a new format and all. Many decisions were put wrongly this year, so we need to see this, what we did wrong, how we can make amends and all. So we'll have to sit and see everything. I have nothing to say about the selection of the players or anything like that, because that's not my job. My job is just to perform on the pitch, and I've been working really hard through the season to perform week in, week out. I've been training really hard.
So I think my job is to just perform on the pitch, and I'm glad that today I could show something about myself, and I was glad to get the 2 goals to help the team to win and give these fans that support us a lot despite the bad results. हे खबराचित्र हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.